आमकां सगल्यांकूच जगपा खातीर पयसो लागता, तो मेळोवचो पडटा आनी तो सांबाळून दवरपा खातीर इल्ली काटकसरूय करची पडटा. इतले मेरेन सगळें बरें आसा. पूण कितल्याशाच लोकांक पयसो मेळोवपाचे आनी तो सांबाळून दवरपा खातीर काटूकपणां करपाचें व्यसनूच लागता. ते लोक पयसो पयसो जोडीत आनी जल्मभर तो मेजीत रावतात. आनी थोड्या लोकांक तर हें पयशाचें पिशें इतलें लागता की तो एक केन्नाच बरो जायना असलो रोग जावन पडटा. म्हज्या मुखार एक असलो रोगी आतांच येवन बसला. ताचो वालोर लागीं लागीं 1 करोड जातलो. वित्त आनी विमो अश्यो दोनूय सर्विसी दिवपी आमची कंपनी. अशा लोकां कडेन आमचो संबंद सदांच येता. हो मिस्टर किणी आमचो क्लायंट 5 किलोमिटरा वेल्यान तो रिक्षान आयला. रिक्षाचे पयशे हांवें दिल्यात. म्हज्या एसी कॅबिनात बसून तो म्हज्या पयशांनी सिगार ओडपाक लागला. प्युनान ताका ताच्या ब्रँडाचे सिगार हाडून दिला. फस्क म्हज्या टेबलाच्या निमाण्या खणांतल्यान काडून दिला. प्युनान ते केन्ना म्हज्या ढवरान दवरलें ताकाच खबर. हे प्यून सगळे असलेच. नेमून दिल्लीं कामां करपाचे थंयच उरले. असली नाका जाल्लीं कामां सांगिनासतना करतात. म्हजो फोन मिस्टर किणी लागीं ओडटा आनी आपल्या बॉल्सांतल्यान पेपराचो 4 आंगळा येदो कागदाचो कुडको काडटा. ताचेर फोन नंबर बरयल्ले आसतले. हांगा बसून तो ते सगळे नंबर लायतलो. फोनाचो खर्च भायले भायर सुटलो की ना. ए मिस्टर, म्हाका च्या पिवचो ना तूं? हांव तुजो कस्टमर मरे. किणी म्हाका ऑर्डर सोडटा. हो केणीमा मूळचो कर्नाटकांतलो. हाच्या भुरगेपणांत हाच्या घरची परिस्थिती सामकी बाबूत. पोटा फाटल्यान तो आदी कोचीक मागीर मुंबय पावलो. दिसाचें काम करप, रातीचें कॉलेज करप. एके बँकेंत लागलो. एजीएम मेरेन पट्टी घेवन पावलो आनी निमाणो रिटायर जालो आनी रावपाक गोव्यांत आयलो. ताका भुरगें बाळ कोण ना. हांगा गोव्यांत रावपाक लागल्यार सादारण 15 वर्सां जाल्या आसतलीं. म्हाका याद जाता ते प्रमाण ताची घरकान भायर पडून 5 वर्सां जाल्यात. म्हाकाच हांगा येवन 3 वर्सां जालीं. हांव ताच्या घरा एक फावट गेल्लो. एका व्हडल्या वसणुकेत पयल्या मजल्यार आवांतात फ्लॅट. पूण अवस्था कशी? सारण मारूंक ना, गैराव काडूंक ना. घरांत हुंदीर मुरून कुसला, ताची घाण मारता. वण्टी कडेन बियरीच्यो बाटल्यो वयर मेरेन फेना मेरेन पावतात अशा क्रेटींनी दाळून दवरल्यात. खाटीचेर, खाटी कुशीक, टेबलाचेर पेपरांच्यो राशीच पडल्यात. तातूंतल्यानूच कॉम्प्युटर, फोन, च्याची उश्टी कोपां अशें सगळें सामान अस्ताव्यस्त पडलां. तें सगळें पळोवन हांव ताकतीकेत थंयच्यान भायर सरलो. ऑफिसांत येवन हांवें ताची फायल पळयली. आमच्या पयल्या 50 क्लायंटां भितरलो तो एक आशिल्लो. शेअर, म्युच्युअल फंड हाचे भितर लाखांनी पयशे आशिल्ले. दिसपट्टे ट्रेडिंग तो करतालो आनी फाटलीं 2-3 वर्सां घरा बसून ऑनलायन ट्रेडिंग लेगीत करतालो. सगळो हिशोब केल्यार ताची मालमत्ता कोटीच्या घरांत पावताली. तो म्हज्या ऑफिसांत आत्र्या पयऱ्यान येतालो. येवच्या आदीं म्हाका फोन करतालो आनी रिक्षा धाडपाक सांगतालो. आयल्या उपरांत च्या, पाणी, सिगार आमकां हें सगळें करपा खातीर कंपनी वेगळे पयशे दिनात. पूण एक जाणटो मनीस, म्हाका बापाय समान तो, देखून हांव ताच्यो ह्यो सगळ्यो शिनिपिक्यो दोळे धापून आयकून घेता आनी बोल्साक खार लावन सगळें करता. च्या आयली. खुणेन तांणी आनीक एक सिगार हाडपाक पिवनाक सांगलें. एके वटेन म्हज्या फोनार उलयतालो. ती फोन लायन ताणें गुंतोवन दवरिल्ली. म्हाका दुसरे लायनीर फोन येवपा लागले. म्हज्या सेल फोनारय फोन येवपा लागले. केणी माम, तुमचें काम कितें आशिल्लें? कसलें काम? कसलें काम रे? ताणें म्हाकाच उरफाटें विचारलें. आतां ताका सारकें आयकूंक येनाशिल्लें आनी म्हाका दिसता ताका विस्मृतीचो रोगूय जडिल्लो. कुडीची निवळसाण सारकी जायनाशिल्ली. तो मऱ्यान बसल्यार नाका पुरो जातालें. हालीं ताचो हांव सोडलो जाल्यार कोणारूच विश्वास नाशिल्लो आनी ताका लागींचो गोव्यान हांगा कोणूय नाशिल्लो. भायले वटेन ताचें नातें कितें कात म्हाका खबर नाशिल्लें. ए मिस्टर प्लीज म्हाका घरा पावय तुजे गाडयेंतल्यान. ताणें म्हाका अर्द सोडली. की माम, म्हजी गाडी सारकी ना, गॅरेजींत दवरल्या, तुमी रिक्षान चलात. आरे एक रिक्षा आपय रे. पूण किणी माम, तुमचें काम तुमी सांगू ना रे, तुका पळोवचें आयलो, ताणें सांगलें. रिक्षा आयली. शेणै मामान हात फुडें केलो. ताच्या हातार 50 दवरले. आतां 60 घेतात रे बाबा. हांवें तोंड धापून आनीक 10 रुपया ताच्या हातार दवरले. उठ्ठना ताणें म्हजी डायरी पळयली. कॅन आय टेक दीस डायरी? ताणें म्हजे कंपनीची डायरी पळोवन विचारलें. डायरी दिवपाचे दीस फाटीं पडिल्ले. तो मार्च म्हयनो चलतालो. टेबलावेली डायरी हांव वापरतालो आनी म्हजे कडेन दुसरी डायरी नाशिल्ली. ह्या बरगल्ल्या म्हाताऱ्याक डायरी कित्याक काय? म्हाका तिडक मारले. मिस्टर शेणै, तुका डायरी कित्याक रे? कितें करतलो तूं? आरे शेअरांचो हिशोब बरोवपाक बऱ्याक पडटा. तें काम करपाक आमी आसात न्हय शेणै माम, हांवें म्हळें. आनी तेन्नाच म्हाका म्हज्या मदतनिसान लव येवन कानांत सांगलें. ह्या जाणटेल्यान आमची 2 वर्सांची फी भरूंक नाशिल्ली. शेणै माम, आमची 2 वर्सांची फी उरल्या. ना रे देवा, दिल्या मरे. ना, आमच्या रेकॉर्डा प्रमाण ती पावूंक ना. तेन्ना बरें वता येता मागीर केन्नाय अशें म्हणून तो उठलोच. फियेचो विशय ताणें अतळय बाजूक दवरलो. मदीं मदीं येवन म्हाका खार घालपाचें काम तो बेस भशेन करतालो. म्हयन्याक 700 रुपया वयर 1 पयसो खर्चो ना असो ताचो नेम आशिल्लो.
लाखांनी रुपयांचो धनी आशिल्लो तो मनीस सामको कंगाल कसो रावतालो. कपडे पोन्ने, खतां पडिल्ले आनी तांकां केन्नाच इस्त्री करिनाशिल्लो. जेवण खाणाचें जाल्यार एक वेगळेंच प्रकरण आशिल्लें. तो रावतालो ती एरिया पॉश आशिल्ली. थंयचें जेवण ताका म्हारग पडटालें. ताचेर ताणें एक उपाय सोदून काडिल्लो. थंयच्यान 1 किलोमीटर अंतराचेर वतालो. थंय एक हमाला खातीर सवायशें कॅन्टीन आशिल्लें. तो थंय चलून वतालो आनी जेवून ल्हव ल्हव परतो येतालो. ताका हांवें कितले फावटी सांगलें, शेणै माम, खाणा जेवणाचे हाल कित्याक करता? कोणा खातीर पयसो सांबाळटा तूं? तुवें कितले मोडले जाल्यार तुजे पयशे केन्नाच सोंपपाचे ना. मोडून मोडून कितले मोडटलो तूं? पूण ताचेर असल्या प्रवचनांचो कसोच परिणाम जायनाशिल्लो. तो केन्ना केन्ना बियर पितालो, ना अशें ना. पूण बियरीचेर म्हयन्याक 100 वयर खर्च जावपाक जायना असो नेम. बियरींचे क्रेटच्या क्रेट घरांत पडिल्ले, पूण तो पितालो कसो? पेगांनी. हें सांगल्यार कोणाक खरें दिसचें ना. म्हाकाय ताणें एकदां सांगिल्लें, एक पेग बियर घेता वय. पयशे वांटोवपा खातीर कितें कितें करूं येता हें शेणै मामा कडल्यान शिकचें. शेजाऱ्यालो पेपर मागून हाडून वाचप हें सगळ्यांक खबर आसता. आदी तो सगळें शार चलून भोंवतालो. तेन्ना भौशीक वाचप घरांत तो दिश्टी पडटालो. शारांत वर्सभर खंय ना खंय सत्यनारायण कितें कितें जायत आसता. शेणै माम थंय न चुकता हजर आसतालो. आदी भरपूर खातालो आनी प्रसादाचे दोणे बी बोल्सांत भरून हाडटालो. सणा परबेक चुकून पावलोसो दाखोवन तो वळखीच्या लोकांगेर दत्त म्हणून हजर जातालो. थंय कोणाक तरी धरून आपणाल्या कर्जुबीपणाच्या वेळावेल्यो 4 खबरी सांगत बसतालो. कितल्याशाच लग्नांनी शेणै माम म्हाका मेळ्ळा. ताका आमंत्रणाची गरज नासताली. तो अतिथी कसो पावतालो, जसो मूस दोंबळो पावता तसो. आनी हक्कान तो 2 वेळाक पावसारके जेवून वतालो. हरशी मार झेतान खबरी सांगपी शेणै माम जेन्ना बुफे सुरू जाताली तेन्ना थंयसान कडसरतालो आनी पयलो जावं दुसरो नंबर घेतालोच. मागीर ती प्लेट आनी तो बाकी सगळें जग तो विसरतालो. दुदाची पोती 2 दिसांतल्यान 1 पावट तो घेतालो. ती दाराक लावपी रघू आमकांय दूद घालतालो. ताचे कडल्यानूच म्हाका शेणैच्या मरणाची गजाल कळ्ळी. रघू 2 दिसांनी दूद घालपाक गेलो जाल्यार आदली पोती दाराक तशीच उमकळटाली. ताका दिसलें म्हातारो विसरला आसतलो. परतो 2 दिसांनी दूद घालपाक गेलो जाल्यार दाराक 2 पोतयो. मागीर मात ताका दुबाव मारलो. आमची दोगांची बळक आसा हें रघूक खबर आशिल्लें. आमगेर येवन रघून दारार मारलें आनी म्हाका ती गजाल सांगली. हांव रोखडोच ताका गाडयेन घालून शेणै मामाल्या वाठारांत पावलो. थंय म्हजे वळखीचो एक बँकर मेळ्ळो. तो तागेलेच बँकेंत काम करतालो. 3 जाण आमी ताच्या फ्लॅटाच्या बंद दारा मुखार पावले तेन्ना त्या मजल्यावेल्या हेर फ्लॅटांची दारां ल्हव ल्हव मातशी उगडपाक लागली. म्हळ्यार तांकांय कितें तरी दुबाव आयिल्लो आसूंये, पूण असल्या भानगडीक कोणें पडचें अशें म्हणून कोणेंच लक्ष घालूंक नाशिल्लें. हांव उबो रावलों आनी भाशण करचें तशें वाऱ्यार उलोवपाक लागलो. लोकांक आपयलें. रघूक धाडून दार उगडपाची वेवस्था केली. दार उगडटकीत भस्स करून आयिल्ल्या वासान कितें घडलां तें सगळ्यांक खिणात कळ्ळें. नाकाक लेस लावन हांव भितर सरलो. ट्यूबलायट पेट्टाली. निमाण्या समयाक शेणै माम खाटीरसून जमनीर पडिल्लो. रगत तोंडांतल्यान व्हांवून सुकिल्लें. 4 दीस जावन गेल्ल्यान सर्वांगाक दुर्गंधी भरिल्ली. फोनाचो रिसिवर जाग्यार नाशिल्लो. टेबलार पेन आनी एक पेपर आशिल्लो, बरयल्लें डियर मिस्टर. त्या निमाण्या खिणाक ताका म्हजी याद आयिल्ली काय? म्हाका तो फोन करूंक सोदतालो काय? त्या लखपती मनशाक अशें कोणूच नाशिल्ल्या बेवारशी भिकाऱ्या भशेन मरण येवचें हेंच ताचें विधिलिखीत आशिल्लें. तो जितो आससर ताचो 1 पयसो कोण खावंक पावलो ना. आनी मजा म्हळ्यार मेल्या उपरांत लेगीत ताची संपत कोणाक दिवची हो एक मोठोच प्रश्न जावन पडलो. निमाणी हांवें पेपरांत जायरात दिली. मागीर ताचे मेवणेच्या जावयाक ती सगळी जोड कायद्या प्रमाण वता हें सिद्ध जालें तेन्ना हांवें सुटकेचो स्वास सोडलो. सगळें निभयलें. पूण मजा म्हळ्यार शेणै मामाल्या मेवणेचो तो जावयूय तसलोच. शेणै मामाल्या विल्याचो खर्च कितलो जालो, तो कोणें केलो, कांयच त्या सभाग्यान विचारूंक ना. आनी हांवें ताका तें सांगूंक ना. जालें तें बरेंच जालें. अंत्येश्टी खातीर ताचो पयसो खर्च केल्यार भूत जावन शेणै माम म्हजे गोमटेर बसतलो आशिल्लो हातूंत कांयच दुबाव ना.